नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे उपकार दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेऊन हांव दीप्तिका कोटकर। गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरुवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। गोयच्या साहेबाचे फेस्त व्हडा उमेदीन लाखांनी भाविकांनी घेतले सेंट फ्रांसिस झेवियराच्या शवाचे दर्शन। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतांसयत आमदार मंत्र्यांची हजेरी। गोयचो साहेबूच राखपाक शकता गोयकार पण राज्यातली शांती इबाडपी सरकारातले घटकांक गोयच्या साहेबान भोकसचे विषय सरदेसाय उलयलो। गोयच्या साहेबाच्या फेस्ता दिसाय सुभाष वेलिंगकाराची सोशल मीडियाचेर वादग्रस्त टिप्पणी। सेंट फ्रांसिस झेवियर पोर्तुगीज हस्तक म्हणून उल्लेख। संसदेच्या शियाळी अधिवेशनात चर्चेक येतले गोयच्या एसटी खातीरचे राजकीय आरक्षणाचे विधेयक। चर्चेक येवपी 16 विधेयकांमदी राजकीय आरक्षणाचोय जाला आस्पाव। फोंडे छत्रपती शिवाजी महाराजांचेर आधारित डिजिटल संग्रहालय उबारपाचो प्लान। पर्वरे टाउन स्क्वेअर दोनूय प्रकल्पांखातीर केंद्रान मंजूर केले 188 कोटी। पणजी महानगरपालिका आणि वेपाऱ्यांमदी लिव्ह एंड लायसन्साचेर कोफुसांव 7 दिसांत थकीत भाडे भरले ना जाल्यार दुकानां खाली करात। पणजी महापालिकेची 400 व्यापाऱ्यांक नोटीस। राज्यात ल्हान मोठे अपघात चालूच। म्हापसा करसवाड्यार कारचो कंटेनराक धपको, 7 पर्यटक जखमी। केप्यां स्वय अपघातात तरणाट्याक मरण। आणि 70चे 2000 बायला भुरग्यांनी पणजी आयनॉक्सांत घेतलो साबरमती रिपोर्ट सिनेमाचो आस्वाद। थळावो आमदार मंत्री विश्वजीत आणि डॉ. देविया राणेचो फुडाकार। आता खबरो विस्तारान। गोयच्या साहेबाचे फेस्त मंगळारा व्हडा उमेदीन मनयले। सकाळी 10:30 प्रार्थना जाली। उपरांत पाद्रीन शेरमाव सांगले आणि सेंट फ्रांसिस झेवियराच्या जिविताचो नियाळ घेतलो। राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, मंत्री सुभाष शिरोडकार, आमदार विजय सरदेसाय आणि हेर आमदार मंत्री तसेच राजकीय फुडाऱ्यांनी हाजेरी लायिल्ली। दर वर्साप्रमाण ओनूय पोरण्या गोंयांत सेंट फ्रांसिस झेवियराचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले। सकाळी 10:30 वरांचेर मिस जाल्या उपरांत लाखांनी भाविकांनी साहेबाचे दर्शन घेतले। फकत क्रिस्तांव भावांनीच न्ही जाल्यार हिंदू आणि मुस्लिम धर्माच्या लोकांनी मोठ्या संख्येन फेस्ताक हाजेरी लायली। गोंय हे एकचाराचे प्रतीक जावन आसा तेन्ना गोंयांत शांतिकाय तिगोवन दवरपाचो संदेश मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान ह्या वेळार दिलो। राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई, मंत्री सुभाष शिरोडकर, आमदार विजय सरदेसाय तशेंच हेरांनी गोयच्या साहेबाचे दर्शन घेवन समेस्तांक फेस्ताची परबी भेटयली। I want to take this opportunity and use your platforms to wish each and every Goan and all the people all over the world from all walks of life happy feast of Saint Francis Xavier. We have witnessed a wonderful celebration today. Saint Francis Xavier is indeed a great unifier. Come what may, Saint Francis Xavier has united people across the world for this great mega event, religious event. One important fact stated is that for the world peace, in the mind of the Pope, he is loving India, Bharat, and its great leader Narendra Modi, that was declared by the number 2 in Vatican. Number 1 is Pope, we all know. And state government arranged everything and central government also supported fully, and this way it is proved that this year maximum number of people are coming visit here because of the policy of the government also is complementary to that. Arranging by, of course, system is there and government system is there, so this is a message to the entire people of India. खूप व्हडा उमेदीन आमी हे फिस्ट मनयता आनी म्हाका दिसता हे फिस्ट मनोवपा खातीर देशभरांतल्यान लोक सेपरेटली हांगासर येता। त्याच बरोबर एक्सपोजिशन चालू आसा। ह्या एक्सपोजिशनाच्या निमित्तान देशभरांतल्यान आनी ग्लोबली जे गेस्ट हांगासर आयल्या तांकांय हांव आज फिस्टाच्यो विशीस दिता। गोंय हे शांतीचें प्रतीक आसा, गोंय हे एकचाराचें प्रतीक आसा, गोंय हे निसर्गाचें प्रतीक आसा। त्याच खातीर
आजपर्यंत म्हणजे सिन्स फ्रॉम द लिबरेशन टू टील डेट गोंयांत हिंदू कॅथलीक आनी मुस्लीम हे एकोपान रावल्ले आसा आनी आयचो संदेशूय म्हाका दिसता तोच आसा. एकचाराचो संदेश घेवन आमी सगळ्यांनी वचपाक जाय, शांतिकाय गोंयांत नांदपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सरकारांतलो एक घटक गोंयांतली शांतिकाय भंग करपाचें काम करता. आतां गोंयांक गोंयचो सायबूच वाटावपाक शकता. गोंयच्या सायबान शांतिकाय भंग करप्यांक माफ करून शांतिकाय तिगोवन दवरची अशें गोवा फॉरवर्डचो मुखेली विजय सरदेसाय उलयलो. मंगळारा पोरण्या गोंयांत गोंयच्या सायबाचें दर्शन घेतल्या उपरांत विजय उलयतालो. गोंयचे सायबाचें फेस्त सगळ्या गोंयकारांक गरजेचें. गोंयचो सायब जे म्हणसर गोंयांत आहा ते म्हणसर गोंय बरें आहा, गोंय साल्वार जाता अशी एक म्हण आहा आनी अशें लोकांची बिलीफ आहा. हे फेस्ताचे दिसाक हांव देवा कडेन मागता की गोंयांत सगळ्या धर्माचो एकवट जो आहा तो तसोच उरचो आनी गोंयकारपण जितून उरचें. गोंयचो सायबूच गोंयकारपण दाखोवंक शकता. सो बेसिकली पीस पळोवपाक मेळूंक फायनली हिंगा. सो मातशें हें आसलेलें पीस मातशें मेंटेन आहा कशें पीस मेंटेन आहा इन स्पायट ऑफ द एफर्ट्स टू ट्राय टू disturb it by the persons who are running the government. Their role is also suspect. आता खंयच्या तोंडान ते कितें सांगतात ते म्हाका कळना. हेच डिस्टर्ब करपाक इनवॉल्व जाता. सायब गोंयच्या सायबान तांकां भोगसूंक आनी फुडार गोंयकारांक बरो आसचो. सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या DNA वेल्यान निर्माण जाल्लो वाद थंड जाता थंयच आसा. आतां सुभाष वेलिंगकार फ्रांसीस झेवियराचेर आनीक एक स्टेटमेंट करून नव्या वादाक तोंड फोडलां. पळयात पुराय बातमी. सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या फेस्ता दिसाच सुभाष वेलिंगकरान आनीक एक वादग्रस्त स्टेटमेंट केला. गोमंत भुंयेचो निर्मातो परशुरामाक वंदन करतना सुभाष वेलिंगकरान सेंट फ्रांसीस झेवियरा विशीं केल्ले हे स्टेटमेंट पळयात. छत्रपती संभाजी महाराजांचा हल्ला परतवून पोर्तुगीज साम्राज्याचे रक्षण केले असा चमत्कार आजही चर्च ज्याच्या शवाच्या नावावर खपवते तो पोर्तुगीज हस्तक मुक्त गोव्याचा पॅट्रॉन सेंट. हे लॉजिकच बेकार आहे. झेवियरला पोर्तुगालच्या राजाने व पॉपने धर्मांतराद्वारे भारतात पोर्तुगीज साम्राज्य बळकट करण्यासाठी पाठवला. भारत देशाच्या रक्षणासाठी नव्हे हे तर अडाण्यालाही माहीत आहे, होय ना? ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. संसदेच्या शियाळ्या अधिवेशनात चर्चेक येवपी 16 विधेयकां मदीं गोंयच्या एसटी रिझर्वेशन बिलाचोय आस्पाव आसा. केंद्रीय कायदो आनी न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हांणी 5 ऑगस्टाक गोंय विधानसभेत अनुसूचित जमाती खातीर जागे आरक्षीत करपा विशीं विधेयक लोकसभेत मांडिल्लें. लोकसभा वेंचणुके आदी केंद्रीय मंत्रिमंडळान ह्या विधेयकाच्या मसुद्याक मंजुरी दिल्ली. गोंयच्या अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येचो विचार केलो जाल्यार 4 मतदारसंघ अनुसूचित जमाती खातीर राखीव दवरूं येता. लोकसभेत हे विधेयक मंजूर जाल्या उपरांत ताका राज्यसभेची मंजुरी घेवची पडटली. ते उपरांत ते राष्ट्रपतीच्या संमती खातीर धाडून दितले आनी उपरांतूच ताचे कायद्यात रुपांतर जातले. सध्या संसदेन अधिवेशन चालू आसा आनी ह्या अधिवेशनान जायती विधेयकां फुड्यान येवपाची आसा. एकूण 16 विधेयक आसात. ह्या 16 विधेयकांत एक म्हत्वाचें विधेयक आसा तें म्हटल्यार गोंयच्या अनुसूचित जमातीक विधानसभा मतदारसंघान खंयचे मतदारसंघ आरक्षण करपाचें हें विधेयक आसा. खरें म्हटल्यार हें विधेयक जें आसा हें फाटल्या अधिवेशनान पास करपाचें आसलें पूण तें फाटल्या अधिवेशनान सुद्दां पास जावंक ना. हेचेर जायत्या विरोधकांनी जायती टिका सरकाराचेर केली की तुमकां हें विधेयक पास करपाक मेळोंक ना, तुमी फक्त लोकांच्या तोंडाक पानां पुसता अशी विरोधकांनी टिका केलेली. तेच्या उपरांत परत आतांचें जें अधिवेशन आसा हिवाळी अधिवेशन ह्या अधिवेशनान जी 16 विधेयकां येतली तितून हें एक विधेयक आसा जेतून अनुसूचित जमातींक मतदारसंघान आरक्षण मेळटलें की ना हें ठरतलें. हेच आश्वासन फाटल्या इलेक्शनाक सुद्दां सरकारान दिल्लें आनी अनुसूचित जमातीन तेका त्या टायमार असो स्टँड घेतलो की हे विधेयक जर पास जायना जाल्यार आमी लोकसभा इलेक्शन जें जालें फाटीं ताका आमी मतदान करचें ना. पूण सरकारान तेंची मनधरणी केली आनी ह्या फावटी ह्या अधिवेशनान हे विधेयक पास जातलें अशें आश्वासन दिल्लेलें. त्याच प्रमाणान त्यांनी आता हे 16 विधेयकां मदीं हे एक विधेयक घातलेलें आसा. हे विधेयक पास जाता की ना हे आमकां येणाऱ्या काळान कळटलेंच. जशें अधिवेशन फुडें वयता त्या अधिवेशनात हे विधेयक पास जातलें की ना हें कळटलें. आमी ही अपडेट तुमच्या मुखार परत घेवन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
फोंडें छत्रपती शिवाजी महाराजांचेर आधारीत डिजिटल संग्रहालय उबारतले जाल्यार पर्वरे टावन स्क्वेअर उबारपाचो विचार आसा. केंद्रांच्या 40 प्रकल्पांक मान्यताय दिल्या, तातूंत गोंयच्या ह्या 2 प्रकल्पांचो आस्पाव आसा. पर्यटन क्षेत्राच्या उदरगती खातीर केंद्र सरकारान वेगवेगळ्या राज्यांत 40 प्रकल्प उबारपाचें थारायला. ह्या 40 प्रकल्पां मदीं फोंड्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचेर आधारीत डिजिटल संग्रहालय आनी पर्वरे टावन स्क्वेअर उबारपाचें थारायला. फोंड्या जावपी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या डिजिटल संग्रहालया खातीर 97.47 कोटी जाल्यार पर्वरेच्या टावन स्क्वेअर प्रकल्पा खातीर 90.74 कोटी रुपया मंजूर केल्यात. भारतांत प्रत्येक सेक्टरांक विकास जावचो, पर्यटनाक गती मेळची आणि भारताची उदरगत जावची ह्या खातीर कांय निर्णय घेतलेले आसा. तितूंतलो एक म्हटल्यार स्पेशल असिस्टंट टू स्टेट अँड युनियन टेरिटरी फॉर कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट ह्या स्किमी अंतर्गत म्हणजे SASCI ह्या स्किमीच्या अंतर्गत 23 स्टेटींनी 40 प्रोजेक्ट करपाक केंद्र सरकारान ठरयलेले आसा. आणि ह्या पुराय प्रोजेक्टांची जी कॉस्ट जे आसा ते जावन आसा 3295 कोटी रुपया. येद्या व्हडल्या प्रमाणात खर्च करून 23 स्टेटींनी 40 प्रोजेक्ट करपाचे केंद्राच्या पर्यटन खात्यान ठरयलेले आसा. आणि सगळ्यात बरी बाब अशी की ह्या 23 स्टेटी मदीं गोंयाचो समावेश आसा. आणि ह्या गोंयान ह्या 40तले 2 प्रोजेक्ट जावपाचे आसा. तितूंतलो एक व्हडलो प्रोजेक्ट म्हटल्यार फोंड्या हांगासर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे म्युझियम जावपाचे आसा. त्याची कॉस्ट जवळपास 97 कोटी रुपया जावन आसा. आणि दुसरो जो प्रोजेक्ट आसा तो पर्वरे हांगासर टावन स्क्वेअर एक प्रपोज टावन स्क्वेअर आसलो तो करपाचो थरयला. त्याची कॉस्ट जवळपास 90 कोटी रुपया जावन आसा. म्हणजे पळोवंक गेले जाल्यार जवळपास 200 कोटी रुपयाचे काम हे गोंयान जातले. आणि हे 2 व्हडले प्रोजेक्ट केंद्र सरकारच्या पर्यटन खातें करता. आणि ही जी माहिती आसा ही केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत यांनी आपल्या ट्विटर अकाउंटाचेर ट्वीट करून दिली. अशा प्रकारच्यो अपडेट्स आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक TV. मार्केटांतले दुकानदार आणि पणजी महापालिकेमदी दुकानांच्या विशयावेल्यान कोफुसांव सुरू आसा. 2010च्यान दुकानांचे भाडे फारीक करूंक नाशिल्ले 400 व्यापाऱ्यांक महापालिकेन भाडे फारीक करपाची नोटीस काडल्या. 7 दिसां भितर भाडे फारीक केले ना जाल्यार दुकान खाली करपाची शिटकावणी दिल्या. मार्केटांतले दुकानदार आणि पणजे महापालिकेमदी दुकानाच्या भाड्यावेल्यान कोफुसांव सुरू आसा. फाटल्या 14 वर्सांच्यान दुकान भाडे फारीक करूंक नाशिल्ल्या सुमार 400 दुकानधन्यांक महापालिकेन नोटीस जारी केल्या. हे नोटीसी प्रमाण 7 दिसां भितर भाडे फारीक केले ना जाल्यार दुकानां खाली करपाची शिटकावणी दिल्या. दुकानदाराच्या कोतान तांणी खंय दर वर्सा भाडे फारीक करपाचो यत्न केलो, मात महापालिकेन धाडिल्लो DD स्विकारूंक ना. ताकाच लागून इतली वर्सां भाडे आडकून पडिल्ल्यांचे तांचे म्हणणे. दुकानदारांक पालिके कडल्यान लीज एग्रीमेंट जाय, पूण महापालिकेक तें करपाचें ना. पालिकेक 11 म्हयन्याचे लीव अँड लायसन करपाक जाय, पूण दुकानदारांक ही गजाल मान्य ना. ऐकात दुकानदारांचे म्हणणे. जे मार्केटान जे व्यापारी आसा तांकां 2003 रिहॅबिलिट केले. रिहॅबिलिट करून पुनर्वसन करून तांकां परत भितर घेतले. आनी ताच्या पयलीं 2001 to 2003 हे मार्केट जे अंडर JSIDC परिकारान बांदलेले जुने मार्केट आसले ते मोडकळी केल्ले. त्याच्या पयलीं सुद्दां लीज एग्रीमेंट आनी आमचे सगळे आसले, आमी भाडे भरताले, सगळे भरताले. जेन्ना 2003 जेन्ना मार्केट बांदले तेन्ना परिकारान आमच्या कडेन करारनामा केलो की तुमकां आपूण नवे मार्केट म्हणून पावले तेन्ना तुमकां सगळे वेपाऱ्यांक जे ल्हान मोठे कितें वेपारी आसा तांकां आपूण सगळे नवे बांदून दिता. त्या प्रमाणे ताणें हे मार्केट बांदले. आमकां रिहॅबिलिट करून भितर घेतले तेन्ना तेंच्यांनी भाडे घेवपाक सुरवात केली. तेन्ना भाड्याचो रेट आसलो तो 30 रुपया स्क्वेअर मिटर केल्लो तेंच्यांनी कितें. आनी मागीर तो 30 भाडे भरताले. अप टू 2010 सुद्दां तेंच्यांनी आमचे भाडे घेतले. भाडे फक्त भाडे करूचेच न्ही तर जे बाकीचे कोण आसले न्ही वेंडर आसा ते सोपेवाले बांका फिक्सार त्यांचो सोपो वेंडर भाडे चालू आसले पयशे. आनी आज पासून सुद्दां ते चालू आसा. प्लस तेंच्यांनी कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट घेतले. कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट घेवन मागीर थोड्यांची ट्रान्सफरी फी सुद्दां घेतल्या. हे हितून केले. आनी मागीर तेंचे सांगले आमकां लीज एग्रीमेंट करता म्हणून. आनी लीज एग्रीमेंट करता म्हणून सामको 30 इयर्साचो लीज एग्रीमेंट करता म्हणून सांगलो. म्हणजे इट वील बी एक्सटेंडेड अप टू 99 इयर्स.
मागीर तेंच्यांनी तेंचे कितें जालें कोण जाणा मागीर ते थोड्या वर्सांनी म्हणाले की आमी लिव एन लायसन करता ते आमकां लिव एन लायसन ना त्या खातीर आनी इवन आमी ते मागीर तांकां पयशे बाय मिन्स ऑफ चेक ड्राफ्ट धाडलेले ते थोडे तेंच्यांनी परत सुद्दां आमचे पळय केले तेंच्यांनी ते इनकॅश करूंक ना मागीर ते परत तांकां भाडें धाडलेलें तेणी एक्सेप्ट करूंक ना आम्ही धाडपाचें काम केलें आतां म्हाका सांग तूं ही ऑथॉरिटी तूं जर एक्सेप्ट कर हांवें तुज्या नांवार धाडलो कॉर्पोरेट इन द नेम ऑफ कॉर्पोरेशनाचे चेक धाडलो भाडें धाडलें जाल्यार तूं एक्सेप्ट करपाचें काम तुमचें न्ही आतां आमी तुमचें भाडें करूं म्हणटकूच आमी तुमकां भाडें दिवपाक तयार आसा पयलींच्यानूय सांगता आमी भाडें बरें आमी म्हटल्यार तुमी लीज एग्रीमेंट करपाक आहा तेकाय तयार आसा रोहीत मोसारान आसा ते मार्केटाक एकदां तुमी विजीट दिल्ली तेन्ना म्हणाले तुमी लीज एग्रीमेंटाक तयार आसा न्ही सर म्हणजे तुम्ही सांगा न्ही आमी येवपाक तयार आसा मेयर जाणा हें सगळें मेयरानूच सांगलें तुमी करपाक तयार आहा तुमचो एका धाडला खंयच्या थंय तुका आमी लीज एग्रीमेंट करुया तेंच्यांनी विचार करूंक नासलो बाबा आमी सगळ्याक तयार आसतना आमी हांकां नोटीस कित्याक धाडली पयलीं हें आमी तेन्नाय सांगलें लिव इन लायसनाचें तुका डेफिनेशन सांगलें कितें आसा तें कितें आमी आतां 50-60 वर्सांचे आमच्या बापूय आसतलो आजो आसतलो खरें म्हटल्यार तुमी कित्याक करना ह्या वेपाऱ्यांक अशें बाबा मध्यस्थ व्यापारी लोक हे मार्केटान आमच्या सारके सादारण व्यापारी आसा तांकां आमी बरे भशेन करून दिया आमचे पासून तुमकां उत्पन्न मेळटा आनी आमी कशेंय जावं आमचे कश्ट काबाड कश्ट करता तुमची भाडी भरता सगळें भरता कितें तेन्ना तुमी आमकां वयल्यान रिलीफ दिवपाचें तुमी आमचे मायबाप तुमी हें अशें करप न्ही आमचेर अचानक हल्लो करप न्ही तुमी नोटीसूच घातल्या तर तुमी आतां ती नोटीस वाचा तेंच्यांनी कितें बरयल्या तें आमी बसया आनी उलोवया आमचें उत्तर हें आमी तुमकां ना म्हणूंक ना न्ही गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान विनायक सामंत करासवाडा म्हापशा महामार्गार पार्क केल्ल्या कंटेनराक गाडयेन नेटान धपको दिलो हातूंत महाराष्ट्राचे 4 पर्यटक जखमी जाले जाल्यार गंभीर जखमी जाल्ल्यांचेर जीएमसीत उपचार सुरू आसात अपघाता उपरांत कंटेनर चलोवप्यान थंयच्यान पळ काडिल्ल्यान सध्या पुलीस ताचो सोद घेतात मेळिल्ले म्हायती प्रमाण महाराष्ट्राचे पर्यटक गोंय भोंवणे खातीर आयिल्ले मात करासवाड्यार पावले उपरांत गाडी चलोवप्याचें नियंत्रण सुटिल्ल्यान तांणी पार्क केल्ले कंटेनराक नेटान धपको दिलो वाळपयचो आमदार तशेंच मंत्री विश्वजीत राणे आणि पर्येचे आमदार डॉक्टर दिव्या राणे हांणी फुडाकार घेवन पणजे आयनॉक्सांत 70 आणि पर्येच्या सुमार 2000 परस चड बायलां आनी भुरग्यां वांगडा साबरमती रिपोर्ट सिनेमाचो आस्वाद घेतलो दर वर्सा 3 डिसेंबराक संवसारीक दिव्यांग दीस मनयतात दिव्यांग लोकांक सगळे हक्क आणि सुविधा मेळचे खातीर 1992 वर्सा सावन युनायटेड नेशनान दिव्यांग दीस मनोवपाक सुरवात केल्ली मात दिव्यांगां खातीर जाय तशी जागृताय जाल्ली ना देखून लोकांनी तांच्या खातीर आवाज उठोवपाक जाय आनी तांकां सहकार्य करपाक जाय अशें दिव्यांग लोकां खातीर वावुरपी प्रकाश कामत हांणी म्हणलां संवसारीक दिव्यांग दीस म्हणजे तांचे डिसेबिलिटी सेलिब्रेट करप कळ्ळें आमी डिसेबिलिटी कडेन पळयतना वेगळे तरेन पळयताले पारंपारीक दृश्टीन कळ्ळें हे लोकांनी कोणें पातक केला काय हांचे आवय बापायन कोणें पातक केलें काय ही पारंपारीक दृश्टी तातल्यान आमी चॅरिटी बेस्ड डिसेबिलिटी कडेन पळयताले पण युनायटेड नेशन्स हाणें 1992 हो दीस सुरू केलो आनी सेलिब्रेट करात अशें सांगलें कित्याक युनायटेड नेशन्साक जाय आशिल्लें की डिसेबिलिटी ही चॅरिटी बेस्डा वेल्यान रायट्स बेस्डाचेर येवची तांकां बाकीच्या लोकांक जे हक्क मेळटा तशें तांकांय ते लेवलाचेर हक्क मेळचे म्हणून हो दीस तांची उदरगत तांचे खातीर प्रवेश सुलभता एक्सेसिबिलिटी पब्लीक जाग्यांनी तांचे खातीर एम्पावरमेंट तांकां नोकऱ्यो कामां धंदे मेळून
तांकां स्वतंत्र जावपाक आत्मनिर्भर जावपाक मेळचें म्हणून हो दीस तांणी सेलेब्रेट केल्लो. पण मजा अशी की हे दिसाचे आनी एक भाग म्हणजे समाजाक अवेरनेस करप डिसेबिलिटी विशीं. आमच्या समाजांत जाय तितले अवेरनेस ना, ताका लागून समाज ते डिसेबल्ड ते आनी आमी अशा भावनेन वागता. ते आमी सगळे सर्वसमावेशक हे सगळे लोकांक इन्क्लुजीव करून तांकां तांचो आवाज वाडोवपाक जाय. कित्याक ही मिनिस्कूल मायनॉरिटी कळ्ळें, तांकां तांचो आवाज सरकारां आनी ऑथॉरिटी पर्यंत पावना. तो पावोवपाक तांकां सगळे समाजान मदत करूं जाय, तांचो आवाज एम्प्लिफाय करूं जाय. सो ही भावना जागोवपाक हो दीस केल्लो. हाजो अर्थ कितें? आतां 32 वर्सां जालीं 2024 पावले, आमी तो दिसच मनयत आसा. म्हज्या कोतान 365 डेज आमी डिसेबिलिटीचे करपाक जाय लोकांचे न्ही, तांकां तशें दिसूं जाय सगळे दीस आमचे म्हणून. हे खातीर आमचें कर्तव्य आनी ताजी आज आमकां जाणीव दिवपाक हो दीस केला. म्हणजे सरकारां कोण हाडटा? आमीच हाडटात निवडून. सो सरकारांची जबाबदारी, ऑथॉरिटींची जबाबदारी म्हणजे आमी समाजान हे खातीर उबे रावपा जाय. आनी आयच्या दिसाक आमी जर हे करीत जाल्यार आमी खरेंच डिसेबिलिटी खातीर वावुरतात. एक इन्क्लुजीव समाज, एक सर्वसमावेशक समाज आनी एक प्रगत समाज म्हणून आमकां नामना मेळटली. मडगांव रेल्वे स्टेशन हे सगळ्या मुखेल पर्यटन शारांक जोडपी एक मुखेल शार. मात ह्याच रेल्वे स्टेशनाचो भायलो तशेंच भितरलो वाठार प्रवाशांक लागून दूषित जावपाक लागला. देखून संबंधीत प्राधिकरणान लक्ष घालून हाचेर उपाय येवजण काडपाची मागणी जावपाक लागल्या. पळयात पुराय बातमी. गोंयांत कोंकण रेल्वे अंतर्गत मडगांव रेल्वे स्टेशनाची भेस बरी देखरेख जाता. महत्वाच्यो पर्यटन थळांकडेन जोडपी मडगांव शार हे राज्यांतले मुखेल रेल्वे स्टेशन जावन आसा. दर एका प्रवाशा खातीर ह्या स्टेशनाचेर सोय सुविधा लेगीत उपलब्ध केल्ल्यो आसात. मात ह्याच स्टेशना भायर प्रवाशांक खातीर केल्ल्या पॅसेजीत विंगड राज्यांतले प्रवाशी ट्रेनीची वाट पळयत एकतर बसून रावतात किंवा न्हिदून दीस सारतात. तर दुसरे वटेन रेल्वे स्टेशनाच्या भायल्या सुवातीचेर आशिल्ल्या फुटपाथाचेर कांय प्रवाशी ताडपत्री घालून मुक्काम करून राविल्ले स्पश्ट चित्र पळोवपाक मेळटा. जाका लागून मडगांव रेल्वे स्टेशना भितरली सुवात तशेंच भायलो वाठार दूषित जाल्लो आसा. देखून संबंधीत प्राधिकरणान ह्या सगळ्या समस्यांची दखल घेवन बेगोबेग उपाय येवजण करची अशी मागणी जावपाक लागल्या. आता हे मडगांव म्हणटनी आमचे मेन रेल्वे स्टेशन इतले डिसेंट केला खरें, पूण हांगा हे सगळे घाटी बिटी रस्त्यार हांगा न्हिदून हे सारके फुटपाथ तेंच्यांनी कॅप्चर केल्या. तशें रेल्वे स्टेशनाचे भायर मेन रोडार न्ही सगळे आमचे फुटपाथीचेर सगळ्यांनी गाडी लायल्या. ते लोकांक वचपाकच चान्स ना. आनी सगळी घाटयां बिट्या ते रांदता कितें करता ते कोणाचेर तेंचे लक्षच ना. हांव मागता रेल्वे ऑथॉरिटी कडेन जावं पुलीस आमच्या रेल्वेच्या तांकां खंय सायडीन काडपाचे, ही फुटपाथ क्लियर करपाची अशें तांकां एक हांगा दवरले कोणी जाल्यार पुलिसनी तांकां भिरांत येतली आनी आमचें रेल्वे स्टेशन पयलें चकचकीत जातलें. आमचे मिडियान पसून आमचे बबन घाटकेक वचून मेळून तेंच्यांनी तेचे कितें सोल्युशन काडचें अशें म्हणून हांव मागता. आनी आमचें मडगांव रेल्वे स्टेशन क्लीन दवरचें हे मिडिया कडेनूय बी हांव मागता. हे आमचें मडगांव स्टेशन आहा न्ही हे मेन रेल्वे स्टेशन. हांगा आमचे रेल्वे ऑथॉरिटीन आनी गव्हर्मेंटान बी तांकां सपोर्ट करून हे मातशें रेल्वे स्टेशन आमचे स्लम्सांक लागून चड हळशीक जाता. वता थंय थुकता, हें करता तें करता आनी आमची हेजी शहराची हेच पिड्ड्यार जाता, ब्युटी शी आसता तेन्ना ते फुटपाथीचे ते घाटी रांदता ते सगळे पयले हळशीकशे न्ही. ते रेल्वे ऑथॉरिटीन आनी आमचे गव्हर्मेंटान हे पळोवन मातशें आमचें क्लीन करचें ही म्हाजी गव्हर्मेंटा कडेन तशें रेल्वे ऑथॉरिटी कडेन मागणी आसा. गौरांग प्रभू मळकणेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मिरामार ते करंजळे वॉकिंग ट्रॅकाचेर आशिल्ले स्मार्ट सिटी बेंचांची सामकी चवथिकाय जाल्या. कांय बेंच मोडल्यात जाल्यार कांय बेंच गायब जाले. देखून सरकारान उण्या दर्जाचें सामान वापरलां तशेंच सरकारान ह्या सुविधांची देखरेख घेतिल्ली ना अशें आपाची फुडारी सेसील रॉड्रिगीस म्हणटा. इन सच अ बॅड कंडिशन तुम्ही पळोवंक जाता व्हिडिओचेर की ते व्हिडिओ द वुडन प्लॅंक जे आसा ते आयदर वन इज मिसिंग ऑर सम आर ब्रोकन इन सम बेंचेस कांयच ना. आनी
परिस्थिती इतले वायट आहा की लोकांक जे वॉक करता ते सांजेचे टायमार सिनियर सिटीजन बी तांकां इतले त्रास जाता कित्याक समटायम्स हे फ्लोरिंगाचेर न्हू फुटपाथाचेर अनइवन आसा आनी सायडीक पळयल्यार रस्त्याचेर लायट पोस्ट जे आसा मोडून सकला उडयल्या एंड अजून पासून काडूंक ना. सो असली परिस्थिती आसा की जेन्ना डस्टबिन्स आहा डस्टबीन पासून लोक चोरून वता नाजाल्यार डस्टबीन रिपेर करिना नाजाल्यार रिप्लेस करिना. So this has been going on for a very long time. So either the government plans to put either metal benches so that there is no damages, and if any street lamp is broken down there has to be a replacement. आता आमी तो परिस्थिती इतली वायट आसा जे कोण सांजेच्या टायमार वॉकाक वयता they can't even walk on this road. रस्त्यार मागीर they are walking on the road which is very dangerous. But you can see the situation. आमी बेश्टे उलयत ना दिसती पडटा आमकां की गव्हर्मेंटान कसले आमकां इक्विपमेंट दिला आनी कशें मेंटेन करता ते. सो इफ दिस इज द स्टेट रायट नाव आय डोंट नो वॉट विल बी अनदर 10 years डावन द लायन. आनी ही स्ट्रेच जी आसा इट्स ट्युरिजम स्ट्रेच. जायते ट्युरिस्ट हिंगा येता बासी थांबता ट्युरिस्ट चलत वयता बिचाचेर. इन फ्रंट ऑफ मी इज द मिरामार बीच एंट्रन्स. यू आर शोईंग ट्युरिजम इन सच अ बॅड कंडिशन. पूण वेर इज अ स्मार्ट सिटी मनी गॉन. म्हाका तरी दिसती पडना लोकांक दिसती पडटा जाल्यार पूण डेफिनेटली समथींग हॅज गॉन रॉंग. पीपल हॅव मिसयूज द फंड्स अँड दिस इज वॉट द गव्हर्मेंट इज गिविंग. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दीप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.